नवचेतना युवक संघ पेडणे आणि कला व संस्कृती संचालनालय गोवा सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमानात येता त्या शेनवार दिसा म्हणजेच 18 एप्रिल सांजेच्या 5 वरांचेर आम्ही युवा सृजन म्हणून अखिल गोवा बालदिंडी महोत्सवाचे आयोजन खारेबांद पेडणे या तेरेखोल नदीच्या किनारी निसर्गरम्य अशा वातावरणात आम्ही आयोजन केले आसा। अखिल गोवा बालदिंडी महोत्सव ह्यो महोत्सवाचे आयोजन करपा फाटले आमचे एकच प्रयोजन आसा की ह्या अखिल गोवा बालदिंडी महोत्सवान संपूर्ण गोयचे जे नामांकित बालदिंडी पथकां आसात जेंका आमी आमंत्रित केल्ले आसा अशा आमी निवडक बालदिंडी पथकांचे आमी आमंत्रण करून त्यांचे सादरीकरण त्या बालदिंडी महोत्सवात खारेबांद ह्या आमच्या प्रांगणात म्हणजे गांधी तीर ह्या भागात आमी करतले। त्याच बरोबर हे केल्यानंतर हेजो आपोवपाचो फाटलो आमचो हेतू इतलोच आसा की आमच्या भुरग्यांनी ह्या बालदिंडी पथका संदर्भातले ज्ञान अवगत करचे, आमची परंपरा असलेली संस्कृती असलेली हे टिकून दवरपाचो प्रयत्न ह्या बालदिंडी पथकांनी केला। तसोच प्रयत्न आमच्या विद्यार्थ्यांनी करचो, आमच्या पेडण्याच्या बालकलाकारांनी करचो आणि तो एक प्रयत्न त्यांच्यानी पळोवचो, त्यांच्यानी अनुभव घेवचो म्हणून आम्ही हे पहिले फावट पेडण्यात अखिल गोवा बालदिंडी महोत्सवाचे आयोजन केले आसा। ह्या बालदिंडी महोत्सवाक आम्ही जी म्युनिसिपालिटी एरियेतली लागसल्ली जी स्कुलां आसात आणि लागसल्ले भुरगे आसात आणि त्यांच्या पालकांक आम्ही आमंत्रित केल्ले आसा की त्यांच्यानी हे पळोवपाक त्यांचे सादरीकरण येवचे, कारण ही भुरगीं जी आसात ही निवडक आमी आपयल्ली आसात पथकां आणि ती इतली प्रोफेशनल रित्या ती सादर करतात दिंडी की पळयल्यानंतर खरोच एक अभिमान दिसता की आजही ती भुरगीं आमची परंपरा संस्कृती टिकून दवरपाचो प्रयत्न करतात। ह्या पत्रकार परिशदेक आज आमच्या मध्ये उपस्थित आसात आमचे सेक्रेटरी ओंकार गोवेकर, तसेच सिद्धी तिरळेकर, रेश्मा पालयेकर, महेश देसाय, अनिश कुमार कोके आणि पेडणेकर प्रोडक्शनचे आमचे मित्र सागर पेडणेकर। या कार्यक्रमाचे उद्घाटन सांजेच्या 5:30 वरांचेर जातले। पेडणे मतदारसंघाचे आमदार तसेच गोवा हँडीक्राफ्टाचे चेअरमॅन आदरणीय प्रवीण भाई आगलेकर यांच्या हस्ते या अखिल गोवा दिंडी महोत्सवाचे आयोजन जातले आणि त्याच्यानंतर ही 5 दिंडी पथकां बालदिंडी पथकां जी आमी आपयल्ली आसा त्यांचे सादरीकरण थंयसर जाल्यानंतर त्या प्रत्येक दिंडी पथकाचे शाल, श्रीफळ आणि त्याचबरोबर स्मृतिचिन्ह आणि त्यांच्या शाळेत प्रमाणपत्र देऊन प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते प्रत्येक सादरीकरण केल्यानंतर त्यांचा गौरव केला वयतलो। अशा तरेन एकंदर ह्या कार्यक्रमाचे स्वरूप आसा। फुडली माहिती जी आसा ती तुमकां ओंकार गोवेकर दितले। 18 तारखेक आमी हे दिंडी महोत्सव आयोजन करपाचें ठरयलां। तशें पळयल्यार संबंध गोंयभर युवां खातीर शिगमोत्सव आयोजन केलो वयता आणि त्या शिगमोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान युवांक प्रेरणा करपाक किंवा एक नवीन संस्कृती घडोवपाक आमकां आधार मेळटा, पण भुरग्यांच्या मदीं ती संस्कृती ती कला रुजची आणि त्याच्या खातीर तेंच्यांनी एक नवीन फुडें पाऊल घेवचें ह्या खातीर आमी हो महोत्सव आयोजन करता, ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन करता। आणि ह्या कार्यक्रमान आमी गोंयभरच्या विविध स्कुलांतल्यान जी दिंडी पथकां आयज मोठ्या पावंड्याचेर आपली दिंडी सादर करता तांकां आपयतले आणि हेजो कारण कृष्णान सांगल्या त्या प्रमाणे पेडण्याची आमची जी युवा वर्ग आसा, पेडण्याची आमची जी भुरगीं आसा, पेडण्यातल्या स्कुलांनी ही जी कितें नवीन योजना जी आसा ती तांकां कळची आणि त्यांच्या माध्यमांतल्यान ती भुरग्यां पर्यंत पावची हो आमचो हेतू आसा। आणि ताका ह्या कार्यक्रमान पेडण्याचे आमदार प्रवीण भाई आगलेकर आसतले आणि त्याच्या बरोबरूच आमचो हो कार्यक्रम जो आसा तो आमी यशस्वी रित्या करतले आणि त्या कार्यक्रमात तुमचो सगळ्यांचो आमकां हातभार लागचो, किंबहुना ह्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळ्या प्रेक्षकांनी मुजरत येऊन ह्यो कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो अशीच आमी मागणी करता। धन्यवाद। ब्रीफ तुमकां केल्लेलें आसा हे दिंडी पथक जे बाल कलाकार हांगा सादर करतले, जशे फेमस जे गोंयांतले आमच्या दिंडी पथक आसा बाल दिंडी पथक ते हांगा येतले आणि तशें आमकां म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा की एक ल्हान बालपणांत कितें बरी गोश्ट एक तांकां हें कर आकार दिवंक शकता, तसो एक इनिशिएटीव आसा आमच्या प्रोग्रामाचो। कित्याक हांगासरले जे आमच्या गांवांतली जी भुरगीं आसात, ल्हान भुरगीं तेंच्यांनी ते पळोवन एनकरेज जावन तेंच्यांनी फुडें कसलें सादरीकरण करपाक ट्राय करपाची तांकां मागीर प्रशिक्षण जाय जाल्यारूच तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करून मागीर तें प्रशिक्षण घेवपाक शकता। ती एकूच हातून जो मोटीव आसा तो बाल कलाकारांक एक नवीन प्रोग्राम, कारण हो प्रोग्राम आमच्या गोंयांत आमच्या गांवांत फर्स्ट टायम जाता, सो एक एनकरेजमेंट दिवन त्या भुरग्यांक फुडें काडप आणि तांकां ते करपाक
प्रोत्साहन करप हो एक प्रोग्रामाचो आमच्या हे आसा हेतू आसा. सो सगळ्यांक हांव विनंती करता की ते सगळ्यांनी आपल्या भुरग्यां बरोबर हे प्रोग्रामाक येवचें आनी थंय उपस्थिती लावन खूब प्रमाणात तेका सक्सेसफूल इव्हेंट करचो. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.